Păvitre sacramentate, o să răsce Iisus sănătatea verea de piantă de pașar cria. Că sacramentantul iar para să răscea, am și amăgat Iisus. Tu caminară la cărtau, tu caminară care văula potecau. Am chavailia aparemit modana. Am cant zosana pe basanu, că povetre sădana canto mazara sai. Mogala Jesu. Am intutam chakuri chadolani pole usajana amtari. Bhavata chadolani am intuta pole tam. आमच्या हरेकल्याच्या जिविताचे काम जावन आमच्या संवसारी भयणावळा आमचो संगती जावन एका बऱ्या गोड्या बरी तूं आमची राखण करनासाय. मोगळा जेसू तुका आराधन आनी वगळात फावो कित्याक पातकावर देवान पयस केल्या हांव सगळें सांगले. आमच्या हातकांत सोडून देवाचे तुवें पाटी हाडच्यात ह्या संवसारीक तूं आयिल्लोय. आतांय हर एका घडये म्हणलें बरी आमी बापातान पयस वचनाशें तुज्या कृपेन तूं आमकां आदार दिवचो आसाय. मोगळा जेसू आभार मी तूं मोग तुजो त्याच मोगाक लागून तू कुर्सार मरून तुझ्या कुडीत वदिमान उदकासो रक्तासो थेंब सेटी आमचे खातीर मरून आमचे ते कुर्पेची जर वाडोवन तू सदांच आमकां नितळ आसाशें केलाय. त्या कुर्पेच्या जरीन त्या कुर्पेच्या आदारान आमी तुका आराधन करता. मोगळा जेसू त्या पवित्र सक्रमेंतांत आराधन करतना कितलीशी अस्पर्या घडल्यात. कितलेशे जण आपले वायट सवय सोडून नवी जिणेची अंगणीचे करतात. कितलेशे जणांचे कष्ट दुःख समस्ये फारीक जातात. कितलेशा जणांक बरी भलायकी लागता. कितलेशे जणांक मदीं समाधान शांती संवसार लागता. कितलेशा जणांक बॉक्सेन्सो स्पिरीट लागता. कितलेशा जणांचो भावत घट जाता. मुसो आनी आमी हरेकल्याचो मोग फाव जाल्या मोगाळ जेसू आज ह्या आराधनाच्या थोडो वेळ तुझ्या मोगाचो तुझ्या इश्टगतीचो अनुभव करसूक आमकां तूं फावो कर. आमी तुका आमच्याच जिवितांत पळयवंक आनी तशेंच आमी त्याच पवित्र सक्रमेंताच्या खातीर जावन जियोवंक तुज्या कृपेचो एकल्याक आदार दी. त्या पवित्र सक्रमेंताचे आराधन केले कितलेशे जाण भाग्यवानपणान आपणाक फावल्यात. तर मोगळा जेसू आज ह्या घडये आमी तुका आराधन करता. आमी तुका अर्घा पडयता स्तुती करता. आमच्या वयर दाखयल्या आभार मोगा खातीर आमकां हर एकल्याक बक्षणाच्या स्पिरिटान भरले खातीर आमचे दिन आसले कुस्तेपण पातकां खोटेपण सर्व चालू तुवें गुमोव केल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आम्हा हर एकल्याक तुजी मोगाची गळती केल्ल्या खातीर. तर मोगाळ गोव आनी भयणीनो ज्या वेळोवेळी प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत जेजून आमचो भोगलेल्या हर एक आशिर्वादांचो हर एक अभ्यासांचो
आमच्या मतींत जिजून आमकां मेळ्ळ्या शांती समाधानाचो त्यो बरो वेळ तो बऱ्यो घडयो आमी उडासून काडया. जिजू आमचो इश्ट, आमचो सोडवणदार, आमचो धनी, आमचो राय जावन आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंच आशेता. ते बरेपण आमकां दिलें जिजूक आमच्या खालसां जावन अर्गां वाडोवन ते गीत ताका आमी भेटोवया.
वय मोघराची सू आम हर एक जिवितांत वगेन तोंडात नांब आम हर एक सर्गाची वाड दाखोवंक सर्गांत देवन ह्या संवसाराक आयलोय एक इश्ट म्हणले प्रेमा हर एक जिवितांत सर्गाची वाड तुवें दाखयली शांती समाधानाची वाड तुवें दाखयली स्वर्गांत तशेंच देवाक हर एकल्याक बरें करची वाट तुवें दाखयली बोगाळाची सू आस आमी तुजे इश्ट जावन तुका सार आदार करता आसतना प्रत्येक जाण आमच्या जिवितांत इश्टार थंय गेल्यार सर खूब केसां उडास काडटा इश्टार हर एक जिवितांत केलें सर बरेंपणा वेगळी आयता आमकां हर एकल्यान आमच्या जिवितांत तुजी सहायता जाय से आम हर एक आमच्या जिवितांत बरें जावंक आशेत आसतना तुजो खूब केसो हात आम हर एकल्याक जाय से जेजू मोघाळ भाव आनी भयणीनो हे संवसारी भोयन आमी करता आसतना आमकां सवारांची वळख जाता आनी त्या सवारा मदें दोन या त्या जाणांची वळख आमकां चड जाता आनी तांचो उडास आमी हर एक घडी आमच्या कश्टांत तशें संतोशांत तशें दुखांत आमी काडूंक दिसतना तांचे कडेन उलयतना तांचे कडेन आमचे कश्ट खूब सांगतना आमकां हे खरें तुजी तृप्ती भोगता तांचे दोन आमी कितें आयकूया तांचे कडेन आमचें दूख सांगया तांचे दोन आमी बरेंपण आशे आयकूया म्हणली ती आशा आम हर एकल्याक येवंक जाता तो ती आम हर एकल्याक लागशिल्ली जाता आमचे देखील सर बरेंपण आमचे देखील घडलेलें सर खोटेपणां तुजें तांचे कडेन सांगूंक आमकां कसलें सुपें आसना तसलोच इश्ट आमचो जेजू जावन आसा ह्या पवित्र सत्रांत आम हर एकल्या खातीर तो राखून आसा आम हर एकल्याचे उणेपण आयकूंक आम हर एकल्याचे कश्ट आयकून ताका फोव ते मार्गदर्शन दिवंक जेजू राखून आसा जेजू आम हर एकल्याक खरो इश्ट जावन पावला सवाराक आमकां सवाल उलोवंक जेजू आमकां कशें इश्ट जाता जेजू आम हर एकल्याक इश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावन बापात रावन कितें ताणें आयकलां तें आमकां तो सांगता आनी ह्या जेजून आमकां ताचें शिस्त जावन दिसला आनी ह्या जेजून आमच्या इश्टाक लागून आपलो प्राण आपलो जीव ताणें त्याग केला मोघाळ भाव आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर जेजून इश्टाकात केल्ले सवाल दाखले आमकां वाचूंक मेळटात जेजू लोकांचो इश्ट जाल्ले वरवीं तो सवाल व्हडले शार आनी भोवलो आनी शिकयले आनी सवाल लोकांक गूण केले म्हणल्यार मार्काच्या वाचनांत आमकां वाचूंक मेळटा तशेंच ह्या जेजून 12 जाणांक आपले लागसले इश्ट जावन विसरून काडले आनी तांकां शिकयल्या मागणी गूण करची सतत संदी दिली आमी आयकता शुभ वार्तेंत जेजू वाक्यांचो इश्ट जालो म्हणून जावं मातेव जाकेव सिमोन हांच्या घरांत फातकी जालेल्यांच्या घरा वचून तो जेवण करता इश्टांचो मोग करता तशेंच आमी आयकता जेजू आपणाक वस्तू लागलो जाल्यार लाजराच्या पोटा लागीं वचून आपल्या इश्टा खातीर तो रडटा गजाले भोंवता उद्देश जाता जेजून व्हडली उर्था आमी आतां परतून याची भोव गरजेची
आपल्या इष्टा खातीर जीव दिवचो मोग दुसरो कोण सोंसून आपण जेजून व्हडलें जावन आसा. त्या खातीर जेजू आपल्या इश्टाच्या मरणांत कश्टांत तो रडलो. आमच्या मदें इश्टाक पुरो ताणें जेजू क्रिस्तांनी सकाळ ताणें घडलो जावन आसा. एवखारिस्तांनी घडलो जावन आसा. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या एवखारिस्तांत ह्या सकाळांत जेजू आज आमच्या मुखार आसा. तो ह्या उण्यात तो लिपोवन आसा. आम्हा हर एकल्याक तो पळयता, आमची दुखां तो पुसून काडटा, आमचे कश्ट तो आयकता. वस्तू जेजू उड्यार मार संवसाराच्या हर एक नाट्याक तो हाचेर आसा, रावता. आम्हा हर एकल्याक पुसूंक आमकां आयकूंक तो भायर जावन आसा. ह्या पावसाच्या वाटेर तो कशें सांगता, वस्तू जेजू सोंकलो आनी आसूनी आमचे सांगता, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या संकोसा वेळार, आमच्या उण्यापणा वेळार, आमच्या रडणा वेळार आमचे सांगता तो मेटां खाणस आसा. कित्याक जेजून वासारे जावन आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. कोणी तुमकां सांगल्यार हांव तुमकां सांगचो ना, तसो इश्ट हांव तुमचो जातलो म्हूण जेजून सांगलें आसा. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू पवित्र एवखारिस्तांत रावचो. आम्हा हर एकल्याचो इश्ट जाल्ल्याक, आम्हा हर एकल्याक आमच्या जिवितांत सांगात दिल्ल्याक, आमच्या कश्टा दुखांत आमकां ताणें आदार दिल्ल्याक, आमच्या रडण्या वेळार आमची दुखां पुसुल्ल्याक, आमच्या सांगता एकसुरपण भोगतना सदांच उलयल्ल्याक, आमकां कोणी आयकोवचें नासल्या वेळार आमची उतरां आमची बोगणां आयकल्ल्याक आमी जेजू कारकार या. जास्त जेजून आम्हा हर एकल्याक धान्यात हांव राखूंक गेला. आम्हा हर एकल्याक परत परत पडटना ह्या जेजून हात धरून उखलना. सवार आसतना आमची पिडा शिडा जेजून दूर केल्या. सवार बडे कश्ट तेन्ना अणभव जाल्यार आमकां जेजून आमचो पावर प्रगट केला. आमच्या भाव भयणी आमकां सांडून एकसुरपण भोगतना ह्या जेजून आमकां सांगात दिला. ह्या जेजून आमचे गुन्या अपराध बक्षिल्यात. ह्या जेजून आमी काळोखांत सोंसतना आमकां ताणें उजवाड दिला. हो जेजू जावन आसा आमच्या कश्टांत आदार दिलो दैवीक मेस्त्री. कितलो मोगाळ जेजू आमचो, कितलो मोगाळ इश्ट आमचो. आज मोगाळ भाव आनी भयणींनो, हो जेजू आमचे सांगता ह्या सगळं म्हणत आसतना ताचे लागीं आमी विनंती करया. आमचे सांगता राव सोम्या, आमचे सांगता राव जेजू, आमचे सांगता राव इश्टा. आमच्या कश्टांत आमच्या पिडेशिडेंत आमच्या जिवितांत गरजांत वरांत आमकां एकसुरपण भोगतना आमी प्रार्थना करतना आमी खोट्या वाटेन सरतना हेरांचे कश्ट दूख समजूंक आमकां त्राण जायनातल्या वेळार जेजू आमचे सांगता राव म्हूण आमी मागया. ह्या पावसाची वाटेर खंय गजारांत संकोच्या शेसांक जेजू एका इश्टा भाशेन उलयलो.
आणि आम्ही सांग असले प्रकारे तांची इष्ट गादीतली बलिष्ठ जाल्लेली तांणी जेजूक परत तांच्या सांगाता रावून सांगले आणि म्हणे आमच्या सांगाता राव जेजू म्हणून तर मग पावन आणि बहिणो सखबत असल्या जेजूक आमच्या सांगाता रावून आम्ही आपटोया ये जेजू पोचते राव जेजू मुजेते तू संगी असताना नाका माका पितेंस जर आमचं जेजू आमच्या संगात आसा तर आमचे जिवीत सांगोर म्हणलो बोगातो आमकां बोगाचे जर जेजू आमचे संगात एका इश्टरूपान आसा तर खंयच्याच संगतीचे खंयच्याच पिडेशेचे भंय आमकां आसूं नसो आमी आमच्या जिवितांत हर एक कष्ट भोगतना बेजाऱ्या भोगतना खंत दुख या दुख भोगतना पिडा शिरायतना हेरांत हाडून आमकां सवारीची पिळकुळां भोगतना आमी जेजूक उलो करता जेजू आमकां भाव म्हूण मागता मुखार रोवन पळयलो जेजूच्या नांवानच व्हड आसा जेजूच्या नांवानच दैवीक सकत आसा इश्टारूपान संवसाराक येवन इश्टा खातीर आपलो जीव ताणें समर्पण केल्लो
इश्टा खातीर कितें करूंक फाटीं सरून असो म्हणून जेजूस आपल्या जिवितांत दाखयल्लें. चेरपणाचे मार खांड्याचो मुकुट तशेंच कुर्साचे मोगान जेजू भोगलो केवल इश्टा खातीर, इश्टाच्या मोगा खातीर. तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, आसूस जेजू पुनर्जीवन जावन त्या सक्रमेंतान आमच्या मुखार आसतना त्या जेजू कडेन आमी विनंती करया. आमच्या जिविताच्या हर एक घडये जो आमच्या जिवितांत कथकचराय उपसतना, जो आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाचे मुळे मनशां आमचेतान पयस येता आसतना, जो आमच्या जिवितांत एकसूर म्हणून भोगतना, जो आमच्या जिवितांत हेरां प्रमाणांत खोटो प्रभाव आमच्या जिवितांत आनी घालतना, जो आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमची अर्थीक परिस्थिती बरी नासल्या वेळार, जो आमच्या कुटुंबांत आमचे वडील आमचो मोग करनासल्या वेळार, जो आमचो पती पत्नी मध्ये मनस्ताप जातना, पती पत्नी मध्ये तो मोग नासल्या वेळार, जो आमचो समाज कडे आत्मीक संतनी आमी विसरून जाल्ल्या वेळार, भवार्थाच्या विशयांत आमकां आडचित ना आसतना, जो आमचो आमी वावर करतना कसलेंच काम करतना हेरांक बरो सहकार मेळनासल्या वेळार, जो आमच्या कुटुंबांत पिडेशिल्ल्या उतार प्रायात कश्ट आमच्या वडिलांचो आमी भाव रितीन सेवा करून आमकां धैर्य मेळनासल्या वेळार, जो आमचो हेरांक भेदभाव या निर्लक्ष्य आमच्या जिवितांत आमी भोगच्या वेळार, जो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सुमोदे दुबाव घरचे भायर तापावत सडटना, जो आमची भुरगीं साबार भटी विविध भेस विसरून काडून तांकां गोश्ट मारल्या वेळार, साबार भटी मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत ल्हानशे ल्हानशे कश्ट जातना आमकां दुबाव सडल्या वेळार, भेदभाव सडल्या वेळार, ह्या जेजू आमच्या संगत राव म्हणून आमी मागया. हो जेजू सगळ्या जाग्यांनी रस्त्यांनी ह्या जेजू मेळून सर्व लोकांनी संतोष आसलो, समाधान आसलें. जेजू पाशार जाल्यार सर्व हळड्यांनी बेसन आशिर्वादां पडटलीं. जेजून उडास काडल्या सर्व मनशांक बरी भलायकी लाभतली. खेच रावून जेजून एक गुटा रोयल्या पुरो तो व्यक्ती ती स्त्री बरी जातली. आज तो जेजू आमच्या लागसार आमचो इश्ट जावन ह्या सगळ्या वेळान आमच्या मुखार सासतना मोगाळ भाव आनी भयणीनो, कितेंच भावार्थांत आमी मागता तर तो आमचो इश्ट आमचो भाव म्हणून आमी ताच्या मुखार विनम्रण आमचे उणेपण ताच्या मुखार दवरतना खंडीसावन तो आमकां आशिर्वाद आनी बेसावणी व्हरता. तर ह्या खडये मोगाळ भाव आनी भयणीनो, मुख्य रितीन आमी आमकांच जेजूच्या पांयां समर्पण दिवया. एक इश्ट आमचो सोडवणदार, सगळ्या संवसाराचो रचणार, आमचे खातीर रगत व्हरिल्लो, आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमचे खातीर पुनर्जीवन जाल्लो, आमकां हर एकल्याक इश्ट म्हूण आपयल्लो जेजू. ताचे मुखार आमी नम्रतान आमचें उणेपण दवरया. खऱ्या खालसान खात्या मनान जर आमी कितेंच जेजू मुखार उसार रावतले,
जेजू ते उदार मनान खान घेता आनी आमकां हर एकल्यान उदार आशिर्वाद बेस्तांव वता. तर हुडा सकाळी मोगाळ गोवान घडीनो आमकां आमच्या कुटुंबांत असल्या सर्व आमच्या भाव भयणींचो आमच्या भुरग्यां प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आज जावन दवेची परीक्षा बरयल्या सर्व भुरग्यांचे उडास आमी काडया. ह्या संवसारार आमच्या भारत देशांत आमच्या कर्नाटका राज्यांत कोविड-19 पिड्यो सबार लोक बसतून आसा. त्या पिड्येक वतात म्हणलें नाम भोगल्यारी कंडिसांनी सर आमी खऱ्या फातेरीन कितले सुने फोन घेवन दिसला आयल्यार जेजूस एक आमकां खरें वतात जावन आसा. जेजू ते आमकां आसतो तो भावार्थ, जेजू ते आमकां आसतो तो मोग, जेजू ते आमकां आसतो तो इश्टागा तो संबंध आमी हर एकल्याची विडा घेवन करता. जेजू ते खऱ्या फातेरीन आमचे सर्व गुन्हेपणाचे मुखार आमी दवरया. सबार सणांनी सबार भुरग्यांनी सबार वडिलांनी सबार चोडयांनी आज आमचे कडेन मागून सांगला तांकां ह्या जेजूच्या पांयां समर्पण दिवया. ह्या जेजूचा आमी इश्टान आपल्या जिवितांत कितें करूंक ताका सतत आसा साध्य आसा. तर मोगाळ भाव आनी भयणीनो हो थोडो वेळ आमी मौन रावया. कितें सगळें आमचें उणेपण आसा तें जेजूच्या पांयां आमी दवरया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, मागीर आमी आमच्या कुटुंबा भाशा वडिलां खातीर, आमच्या आवय बापाय खातीर बरी भलायकी तांकां दिवंक, आमचे कुटुंब बऱ्या रितीन सोरोवंक सतत तांकां मेळोवंक, आमच्या कुटुंबांत मन आसता दूख सदना सन्मान आसता बऱ्या रितीन त्या मन आसता कसो उसोवंक आनी पावोवंक. मागीर आमी आमच्याच भाव भयणी खातीर सुटसुड्या कुटुंबा जिवीत जियोवंक आमकां हर एकल्याक सतत मेळोवंक. मागीर आमी आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमकां आवय बापायक विधेय जावन चलोवंक, सदांच आपल्या जिवितांत बरी निसवण करूंक. परीक्षा याके सगळे कश्ट तांच्या जिवितांत येताना ते सर्व कश्ट सर्व परीक्षा बऱ्या तरेन फूट करूंक सतत ताका मेळोवंक. मागीर आमी नाना पिडयेन बसलो त्या सर्व आमच्या मुगाच्या मनशां खातीर कोरोना पिडये वरवीं कॅन्सर पिडये वरवीं आपल्या कुडींत असल्या हर एक कश्ट त्या वळवळच्या सर्व उडास आमी काडया. जेजू सांगसा करो वयस अच्छा उतार एक रितीचे वखाल जावन आसा. जर आमी पवारतानाच्या लागीं येता तर ताणें उलयल्या एका शब्दान आमी गुण जावन साथ जाता. जर आमकां गुण जावचो तो भावार्थ तें मन जेजू आमकां आसा तर जेजू लागीं आमी मागल्यार तर खंडीत आमकां मेळटा म्हणल्यार भावार्थान ताच्या मुखार आमचें उणेपण दवरलें तर खंडीत आमकां सर्वांक मागल्यार मेळटा. तर मुखार भाव आनी भयणीनो दिव्येर आमी पडया. आमचे सर्व वस्तू तुज्या पांयां खाला दवरया. अशें आमी खरी फातेरीन दवरया. जेजू आमचे दोन कितें आशिल्लो म्हणल्यार ताचो एक खरो भावार्थ
खरी पातयेनी खरोखर वसो त्या खऱ्या बाबातान आमचे तसले सोडून पण ताच्या पांयां तळा दवरून ताची घासावा आमी घेवया.